बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. प्रतिवंत भयणी भावानो, हो मोलादीक वेळ आपल्या सांगाताक सारूंक जेजून आमच्या सोमियान आमकां मोगान आनी आपुरबायेन ह्या पवित्र जाग्यार आपोवन हाडल्यान. हें जेजूचें आमंत्रण मानून घेवया आनी व्हडे भोगतीन भावार्थान मागण्यांत आमी वांटो घेवया. मागण्यांत आमी विशय घेतला, तुमचो बाप सोंपून तशींच तुमी सोंपून जायात. जशे परी आमचो बाप सोंपून तेच परी जेजू आमकांय सोंपून जावंक उलो करता. तर ह्या वेळार जेजूचो ताळो आमी आयकुया. थोड्यो घडयो जेजू सांगता सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया. स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी तो हुंड्याच्या रुपाकाल हे पवित्र वेदीचेर तो हाजीर आसा म्हूण भावार्थान आमी सतमानता. तो आमचो सोमी, तो आमचो देव. तुजें देवपण आनी दोनीपण काल्तिकायेन वळखून घेता. जेजू देवाच्या पुता, ह्या वेळार व्हडा भावार्थान मोगान आनी मानान आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. जेजू आमकां दुस्मानाचो आनी पिडापीड दितल्यांचो मोग करूंक आपयता. पूण आमी असोक्त कुडीचीं. आमचे लागीं अशें करूंक सोंपेपणी जायना. ह्या वेळार आमकां जेजूचो आदार मागून गीत आमी गावया. येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमची मोदी, तुजी शक्तीन आमकां भर. राव तूं आमची सोबी. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमची मोदी, तुजी शक्तीन आमकां भर. राव तूं आमची सोबी. तूं एक जिवे udo, sasna qualtisor, busvonarani budina, sognes tutoloi. Tuu ek jive sasna qualtisor, busvonarani budina, sognes tutoloi. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका
आमच्या काळजात गावे पिकून नवे कोर बापाक बगूंक सासना येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजात गावे पिकून नवे कोर बापाक बगूंक सासना. आमी असोक्त वेगवेगळे परिस्थितीन आमी चुकता, तर ह्या वेळार आमी पातकी म्हूण वळखून जेजू लागीं बोगसणें मागुया. जायते फावटी आमचेर अनीत करतल्यांचेर आमकां पिडापीड दितल्यांचेर आमी आमच्या काळजांत राग द्वेश दवरून रावल्यांत. तांकां बोगसणें आमी दिवंक ना. आमी चुकल्या सायबा, आमची काकलूत कर. संवसारी वस्तूंनी गिरेस्तकायेन आनी संवसारी जाणवायेन आमी गोरवान भरल्यांत. हेच गोरवान आमचें सगळें सादेपण आमी दापून दवरलां. आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा. आमी चुकल्या म्हूण वळखून घेवन देवाचें बोगसणें आनी आमची काकलूत कर म्हूण मागून आमी गीत गावया. जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज सुके जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बोळ भिजलेचें यंत्रां चलोवंक बोळ उबेचें उज्या दिव्याक बोळ भिजलेचें यंत्रां चलोवंक बोळ उबेचें तुजी बगोर मागनाची वीट नामोळ जेजू आनी पदवी तुजी बगोर मागनाची वीट नामोळ जेजू आनी पदवी मिटावन जेजू पोन्ना काळजान तेला पोंटी तेला विनी कातोलोलो रुका कांदो बिगडलोलो कुडी सानो कातोलोलो रुका कांदो बिगडलोलो कुडी सानो
तुझी बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी तुझी बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी जेजू म्हाका तूं जावन आसाय ओरोण्यांतलो स्वादीक माना दिवपुरचेचो उच्चाकांबो इस्रायलाची कोडपां उदक दिवपुरचेचो उच्चाकांबो इस्रायलाची कोडपां उदक तुझी बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी तुझी बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी जेजूचें आसणें आमचे मोदें आसा सगल्या मोगान ताणें आमकां आपले काकुटीची नदर घालून बोगसणें फावो केलां आपले बेगेन ताणें आमकां परतून घेतल्यांत हे खातीर देवाक दिनवास दिवया जेजू तुज्या उतरा उदेशी आमच्या मनांत जायतो उजवाड हाडला देखून तुका आमी दिनवासता जेजू जशे परीन तुवें आपल्या दुस्मानाचो मोग केलो तसोच तूं आमकां आमच्या दुस्मानाचो आनी पिडापीड दितोल्यांचो मोग करूंक शिकयताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता जेजू आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी घालून तुवें आमकां जायत्यो वायट सुवायो सोडून दिवंक आदार दिलो देखून आमी तुका मोहिमा दिता देवाक आर्गां देवाक दिनवास देवाक मोहिमा देवान दिल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर ताका आमी दिनवास दिवंक गीत गावया तुझे उपकार दुनियांक कशे बाडयतले E12 पेज 84 तुझी बरेपणान कुशीनी आळतेल्या तुझो ओगोनीत मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी
कुशी पळयतेल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बाळयतेल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दाशुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासना गायता तुझी मोहिमा तुझी बरेपणा कुशीनी आलतेल्या तुझो गणित मोग कसो म्हण मेस्तेल्या तुझी पदवी मोहिमा कुशी पळयतेल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बाळयतेल्या वाव तुझो सगलो आमकां ओच्यापाचो ल्हान मोनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो थाव घेवन वचो तूंच देव आमच्या सदांकाल उरतलो. मातयो अवेसूर 7 वळी 24 अशें आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, देखून ही म्हजीं उतरां आयकतात आनी ताचे पोरमोणें चलतात तीं आपलें घर कोडपार बांदलोल्या एका शेण्या मनशा सारकीं. ह्या वेळार जेजूचें उतर आयकूंक एका शेण्या मनशा भाशेन आमी तयार जावया आनी आमच्या भावार्थाची बुनयाद गोट करुया. चिंतान आमी देवाचें उतर आयकून घेवया. सगलीं उबीं रावया. मातेवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान अभेसपूर 5 वळी 43 ते 48. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश धरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां,
तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशा बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळटली, आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडलेंशें कितें केलें तुमी? अणबावती लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जायात. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. एक आसलो राजा. तो एक दीस आपल्या दुस्मानाचेर झूज मांडटा आनीक जैत व्हरता. उपरांत तो तांचे कडेन इश्टागत जोडटा आनी आपल्या गोराब्यांत त्या दुस्मान राजाक आनी ताचे फामिलीक भितर काडटा आनी तांकां बरे भाशेन घेता आनी आपलीच फामील कशी तांचे सगळें तो आपलो मोग दाखयता. हें राजाचें काम बरें म्हणून ताच्या मंत्र्यांक तें बरें दिसना. हारलोल्या दुस्मानांक राजान नाटक करूंक जाय आसलोलो म्हूण ते ताका सांगतात. राजा आपल्या मंत्र्यांक असो जबाब दिता, म्हज्या दुस्मानांक म्हजे इश्ट करून हांवें ती दुस्मानकाय नाटक केली. स्वामी जेजू आपल्या शिसांक आज्ञा दिता, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दिता तांकां तुमी बरें करात. आमचे मदले जायते जाण म्हणटले हो सगळ्याहून कठीण उपदेश म्हणून. हें खरें, पूण मनीसपण सांबाळूंक हो उपदेश गरजेचो. मोगा उद्देशी की आमचो संवसार आमी मनीसकूळ सुरक्षीत उरतलें, पूण दुस्मानाचो आमी कित्याक मोग करूंक जाय? द्वेसान द्वेस आनी दुस्मानकायेन दुस्मानकाय फारीक केल्यार आमचे मदें वायट वाडटलें. द्वेसाची सांखोळ तोडटा तो आपली शक्ती दाखयता. स्वामी जेजू असल्या मोगाची आमकां देख दिली. आपणाक कुर्सार मारतल्यांक ताणें बोगशिले. देव मोग तो कोणाचेर वेगळोसार करिनासतना बऱ्याचेर तसो वायटाचेर सुर्या उदेसो करता. आपलो बाप सोपून तशी आमी सोपून जातली
जिजूक जाय. हो सुपुर्णायेचो मारूग आमी तो दोत्तले जाल्यार आमच्या पेल्याचो दुस्मानाचो पुर्यान मोग करूंक आनी आमकां पिडापीड दितात तांचे पासत आमी मागूंक चड गरजेचें. दुस्मानाक आमचे इश्ट करून आमी कोरें जैत मेळून घेता. आसा आमी तयार हें करूंक. अशें केल्यार आमी बापा भाशेन सुपूर्ण जाता. तशेंच आमी करूंक वावरुया. थोडोच वेळ ओगी रावन शांत मनान आनी ओगेपणी जेजू लागीं आमकां बऱ्या मनाची करूंक मागुया. आनी घडटा ते भाशेन आमी आमच्या दुस्मानांक आनी आमकां पिडापीड दितल्या मनशांक आमी बोगसणें दिवंक जेजूचो आदार मागुया. जसो आमचो बाप सोपून आनी जेजू सोपूर्ण जालो तशींच आमकांय सोपूर्ण कर म्हूण वेदीचेर उंड्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमची नदर आमी दवरुया. आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी इल्लोसो वेळ पळोवया. जायते पावटी ओगीच रावन आमच्याच मनांत मागणें करता तें जेजू आयकता. तो जेजूशी आमी आयल्या म्हूण गीत गावया. जेजूशी येयात. D21 पेज 58. लागल्या ओतम्या Jezusi Sukona slowly Zoritle pivon Dadoshi Zaya Tan Laglia Otmia Jezusi Sukona slowly Zorit lepion Dadoshi Zaya Tuci Shietau Jesu Amci Shiturau Jesu Tu ye clothes Am so viswas tu am so viswas zord lakta chivi Jesus shiya baru bandiupi somadan korpi to eklotsasa Zord lakta chivi Jesus shiya baru bandiupi somadan korpi to eklotsasa Tu cishi
येता जेजू आमची शीतून राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांत बरयलेले चिटींत अवेस्वर 4 वळी 6 अशें मेळटा. कसलेच हुस्के काडी नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. जेजू ह्या तुज्या बोरवाशीक उतरांचेर आमी तीर विस्वास धरून आमची कालती मागणी तुजे मुखार दवरता. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. भक्तीपणान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. जेजून आपल्या कुर्सार मारतल्या शिपायांक बक्षिले म्हणून बापा तांकां बोगोस ते कितें कोत्तात तें नकळो. हींच जेजूचीं उतरां मनान दवरून आमी आमकां कोश्ट आनी पिडापीड दितल्यांक बोगसूंक बापाचो आदार दी म्हूण मागुया. जबाब भक्तीपणान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. जसो बाप सोपून तशीच तुमी सोपून जायात. ह्या संवसारांत जियेतना आमी जेजूची देख घेवन दुस्मानाचो मोग आनी सेवा चाकरी करतली मनशांक कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब भक्तीपणान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. जेजून दाखयलेली दयाळ मोगाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाची दयेन सेवा करूंक आनी अशीं आमच्या सुर्गींच्या बापाची मोयपाशी भुरगीं म्हूण दाखोवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जबाब भक्तीपणान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. आवय बापायनी आपले गोराबे दोयाळ शेगुणी नेटोवंक आनी असलींच मुल्यां भुरग्यांच्या काळजांनी किंचोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब भक्तीपणान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. हे वेळार हाजीर आसलेल्या भावा भयणांनी आपले खासगी मागणे जेजू फुडें घालचें. जबाब भक्तीपणान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. जेजू ह्या संवसारान संपूर्ण जिवीत जियेलो आनी बापाचो अपुरबाईचो पूत तो आसलो. सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जावंक आमकांय जेजून भोव खोलायेन तावन ओळख दिल्या आनी हीच जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक बापाचो आदार मागून आमचे बापा हे मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.